मोगचनो नमस्कार. ओएसिस 2023 कळनातले मिनतीन आत्म्याचे उमेदीन या ध्येयकाल सोलून हाडच्या रेतिरेक तयाराई जावन सांपावलून रोमागरांक बरयलेल्या पत्रांतली वाचपां वा अध्याय आमी वाचन करन आसात. आदल्या अंकड्यांत आमी या पत्रा विशयंत जेराल समजून आपणायली. त्या उपरांत आमी पयलो अध्याय वाचलो. या पयल्या अध्याया विशयंत इल्लेशें रिविजन करचें जाल्यार थंयसर सांपावलून आपणाची वळख सांगची, उपरांत तें पत्र कोणाक बरयता थंय ह्या विशयंत तो सांगूंक लागलो. ताका नामान म्हणटा आमी. त्या उपरांत रोमा शहराक वचूंक आपणाक आसच्या आतुराये विशयंत सांपावलो बरय लागलो. तें जातच सुवार्तेची सकत कितें म्हणून थंयसर तो बरयता. आनी अखेरेक मनशा कुळाचे अपराध एका फाटल्यान एक तो थंयसर बरयता. मनशा कुळाची पातकां म्हणून येता आमी. इतल्यार तो अध्याय थंयसर सोंपता आनी आतां आमी दुसऱ्या अध्यायाक मुखार सरया. ह्या अध्यायाचें पयलें सबटायटल आसा, माताळो आसा, देवाची झडती. कितें तें वाचया. देखून तूं हेरांची झडती करताय मू, तूं कोणीय जावं येत, पूण तुजी ही करणी सोमा म्हूण जायना. कित्याक हेर करतात त्योच करण्यो तूंय करताय जाल्ल्यान हेरांची तूं झडती करतना तुकाच तूं गुन्यांवकार म्हूण तीर्प दिताय. असल्यो करण्यो करतल्यांची झडती करतना देव दाया दाक्षिण करिनासता आपले फैसल दिता म्हणून आमी जाणाव. पूण तूं ए मनशा तेच गुन्यांव आदारचे आदारन हेरांची झडती करूंक फुडें सरतना देवाचे निती फैसल तूं एकलो मात्र सुकयतलोय म्हूण चिंताय वे? वा देवाचे अगणित दयाळायेची, बोगसण्याची आनी सोंसणीकायेची तूं बेपारवा करताय वे? देवाची दयाळाय तुवें पातक रडून जिणी बदलूंचे खातीर तुका दिल्लें आपोवणें म्हूण तूं नेणाय? पूण तुजें काळीज जावंक पावलां कठीण आनी दारूण. तशें जाल्ल्यान देवाचें निती फैसल परगट जातलें त्या क्रोधाच्या दिसा तुका मेळूंक आसतली ती शिक्षा तूं सडयत आसाय. कित्याक त्या दिसा हर एकल्याक तांच्या तांच्या करण्या प्रमाणे तो प्रतिफळ दितलो. तिरसाणेन बऱ्यो करण्यो आदारन महिमेची, मानाची आनी अमरपणाची वाट सोदतल्यांक तो सासनीक जिवीत दितलो. पूण आपल्या स्वार्थान सताक विरोध रावन अनितीच्या वाटांनी चलतल्यांचेर देवाचो कठीण क्रोध देंवतलो. वायट आदारतेल्या हर एक मनशान कश्ट आनी कळवळे भोगूंक आसतले. पयलें जुदेवान, पूण जुदेव न्हय आसलेल्यांनी ते भोगी जाय. तशेंच बरें आदारतेल्या प्रति एकल्याक महिमा, मान आनी शांती मेळटली. पयलें जुदेवाक, पूण जुदेव न्हय आसलेल्याक. कित्याक देव कसलोच पक्षपात करिना. नियमशास्त्राच्या नेणारपणान जिवन पाताक आदारतले नियमशास्त्र विणें नास जातले. पूण नियमशास्त्र जाणा आसून पातक आदारतल्यांची न्यायनीत नियमशास्त्रा प्रमाणेच जातली. मनीस नियमशास्त्र आयकल्ले वरवीं देवा हुजीर नितीवंत जायना. बगार नियमशास्त्र कितें फरमायता तें केल्ले वरवीं नितीवंत जावंक पावतात.
नियमशास्त्र विणे आसलेलो हेर लोक आपल्या सैमाच्या उजवाडान नियमशास्त्रान फरमायलेले कायदे पाळतना ते नियमशास्त्र विणे आसात तरी आपुणूच आपणाक नियमशास्त्र जावंक पावतात. नियमशास्त्र कितें फरमायता ते आपल्या काळजांनी बरोवन आसा म्हणून आपले साली वरवीं ते रुजू करतात. तांचे मोतीची फैसला वादी प्रतिवादी बरी थोडे फावटी तांचेर सूख मांडतात, थोडे फावटी तांची पक्षा घेतात. अशें तांचीच अंतस्करणां तांकां साक्ष. मनशाच्या काळजांनी असलेल्या सर्व गुटाच्या आलोचनांची देव क्रिस्ता मोरिफात एक दीस झडती करतलो. त्या दिसा म्हजे ताबेन दिल्ले सुवार्ते प्रमाणे हे सर्व अशेंच घडोवन येतलें. भोवन आनी भयणीनो, हांगासर सांपावलो हेरांची झडती करचे विशयंत उलयता. आमी जावन सुखीदार आसता, आमचे तें पातक आसता, आमी हेरांची झडती कशी करचें हे सवाल सांपावलोचे. जेजून म्हणलें आसा, तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड आनी उपरांत दुसऱ्याच्या दोळ्यांत आसतें किसर काडूंक तूं योग्य जातलोय. आमकां सडीत उगडापण मेळ्ळां प्रत्येक जावन नियमशास्त्र प्रमाणे. त्या काळार तो जुदेवांक आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांक बरयता आनी जुदेवांक तो म्हणटा, तुमकां सडीत उगडापण देवान दिलां प्रत्येक जावन नियमशास्त्रा मुखान, मोयजेन दिल्ल्या नियमशास्त्रा मुखान. म्हणटना तुमी तें पाळूंक आसा आनी जर तुमी पाळिनात जाल्यार तुमकां सडीत मापान शिक्षा जातली. हेरांक तसलें उगडापण मेळोंक ना. जर ती चूक करतात जाल्यार तांची शिक्षा तुमच्या शिक्षेच्या की उणी आसतली म्हणून सांपावलो हांगासर स्पश्ट जावन सांगता. तर आतां मुखल्या वांट्याक आमी या. त्या मुखल्या वांट्याचें टायटल आसा, माताळो आसा, जुदेव आनी नियमशास्त्र. उडास दवरया. सांपावलो हें पत्र जुदेवांक तशेंच जुदेव न्हय आसलेल्यांक तो बरयता. पयलींच्या वाट्यांत नियमशास्त्रा विशयन तो उलयलो. आतां जुदेव आनी नियमशास्त्रा मदें आसचो संबंद कितें तो ते हांगासर सांगूंक आशेता. वाचया. तूं जर आपूण जुदेव म्हूण म्हणटाय तर नियमशास्त्राचेर तूं पातयेवन आसाय आनी तुज्या देवा विशयंत तूं वडवीक चिंताय. देव तुजे तावन कितें कुशी व्हरता तें तूं जाणाय. नियमशास्त्रांत तूं शिक्षीत जालाय जाल्ल्यान खंयचें चड बरें तें विंचून घेजय म्हूण तुका कळीत आसा. तूं कुर्ड्याचो वाट दाखयना, काळोखांत सासपतल्यांचो उजवाड, नेणाऱ्यांचो शिकोणदार आनी ल्हानांचो मेस्त्री म्हणून तुका खात्री जाला. कित्याक नियमशास्त्रांत तूं जाणवायेचें आनी सताचें स्वरूप देखताय. तर हेरांचो शिक्षक जाल्लो तूं तुकाच कित्याक शिकयनाय? चोरी न्हय म्हूण तूं शिकयताय, तुमचो सोरताय. प्रद्वार करिनाय म्हूण सांगताय, तुमचो प्रद्वार करताय. तूं बोंबी कंटाळताय तर तुमचो देवळां लोटताय. नियमशास्त्रा विशयंत तूं वडवीकाय सांगताय. तुमचो देवाचो कायदो मोडनो ताका अमर्याद करताय. तुमचेच निमती हेर लोक देवाच्या नावाची निंदा करतात म्हूण पवित्र पुस्तकी बरयल्लेंच आसा. तूं नियमशास्त्र पाळशी जाल्यार तुजी सुन्नत तुका उपकारता. पूण नियमशास्त्र तूं मोडशी जाल्यार तुका सुन्नत करनी सुन्नत करिनातलेले बरी जालें. तशेंच सुन्नत जावना तो मनीस नियमशास्त्राचे कायदे पाळटा जाल्यार तो असुन्नती तरी तो सुन्नत जाला त्या मनशा सारकोच जालो की ना.
कुडीर ताका सुन्नत केली ना जावयेत, पूण नियमशास्त्र तो पाळटा. तशें आसता तुका बरोवन गेल्ले नियमशास्त्र आसुनी आनी तूं सुन्नतेचो मनीस जावनी देवाचो कायदो तूं मोडताय म्हणटच तो तुका सुखीदार करतलो. भायल्यान जुदेव म्हूण दिसतलो खरो जुदेव म्हूण जायना, वा कुडीक दिसता ती सुन्नतेची मावी खरी सुन्नत म्हूण जायना. पूण अंतस्करणी जुदेव तो निजाकी खरो जुदेव, आनी काळजाचेर सुन्नत केल्ली ती खरी सुन्नत. हें बरपीनिशी आसा त्या नियमशास्त्रान करचें न्ही, बगाड पवित्र आत्म्यानच करचें. असलो मनीस मनशातावन न्ही, बगाड देवातावन प्रशंसा जोडटा. भोव न्ही भणिनो, हांगासर जुदेव आनी नियमशास्त्रा मदलो संबंद पाऊल विवरिता. नियमशास्त्र देवान मोइजे मुखांतर जुदेवांक दिल्लें. तातूंत कितें आसलें? रुली रेगरो आसल्यो. रुली रेगरो कसल्या खातीर? देवाचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करचे खातीर. आतां हे जुदेव कितें करताले की म्हळ्यार हेरांक नियमशास्त्र शिकयताले, पूण आपूण जावन ते पाळिनातले. त्या देखून सांत पाऊल सवाल करता की तूं हेरांक शिकयताय पूण तुमचो कित्याक करिनाय? हेरांक सोरी नाका म्हूण तूं सांगताय पूण तुमचो सोरताय न्ही. हें सारकें गी, सारकें न्ही म्हूण तो म्हणटा. दुसऱ्यान सुन्नते विशयी तो उलयता. आतां सुन्नत जे कितें आज आमचे मुस्लीम भाव करतात ताका मुंजी म्हणटात, तें त्या काळार आसलें अब्रामाच्या काळार. देवान अब्रामा लागीं एक सल्लो केल्लो आनी त्या सल्ल्याचो बायलो संकेत जावन देवानच हर एका चेरक्या भुरग्याची सुन्नत करच्याक आपोवणें दिलें. एक भुरगो जल्मतच 8व्या दिसा ताची सुन्नत जातली. आनी हो संकेत देवान अब्रामा कडेन केल्ल्या सल्ल्याचो. आनी हर एक सुन्नत केल्लो व्यक्ती सांगतालो की हांव देवा लागीं संबंद दवरून घेतला आनी त्या संबंदाचो बायलो संकेत सुन्नत म्हूण. आनी तसल्यांक देवान हें नियमशास्त्र दिल्लें. आतां सांत पावलो म्हणटा की तूं सुन्नत करून नियमशास्त्राचो व्यक्ती म्हूण भायल्यान दाखयताय, पूण भितरल्यान तूं सुन्नत करनातलेल्या बरी जियेताय. भायल्या देखीन तूं क्रिस्तांव, पूण भितरल्यान तुजें जिवीत, तुजें नडतें, तुजी चिंतना क्रिस्ताची न्ही, क्रिस्तांवाची न्ही. त्या देखून जें कितें भायलें आसा आनी भितरलें हाका ताळ पडतें ना. त्या देखून आमची जिणी ताळ पडचे तसली जायची. रातीं एक उलोवचें, सकाळीं एक उलोवचें न्ही. पार्नागंजी बिर्नागंजी म्हणून तुळवेन गाद आसा, तशें जायना. हें बगाड आमी सक्कडी वॉकिंग द टॉक जायचे. म्हळ्यार जें कितें आमी उलयता त्या प्रमाणे आमी चलचे मनीस जायचे. आनी जें कितें आमी चलता तें आमच्या चिंतनांनी करण्यांनी आमी वळखून घेवचे, पाळचे मनीस जाय. हो संदेश ह्या एका दुसऱ्या अध्यायांत सांत पाऊल आमकां दिता. तर मुखल्या अध्यायांत कितें सांगता त्या विशीं आमी राखून रावया आनी मुखल्या अध्यायांत ते विशयी समजूंक प्रयत्न करया. देव बरें करूं.